सगळ्यांक नमस्कार. मेगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलाक पूरा जनाक स्वागत. आमगेल कुकिंग विथ फॅमिली म्हणून सीरीज आणतोले अनेक नव एपिसोडाक पूरा जनाक वेलकम. आज हांगा उडपास उडपाक ने मिगेल वेणीतय म्हळ्यार मिगेल पुत्ताल मांगेतय ई विनुता नायक म्हणून सांगून मिगेल वेणी. नमस्कार. आणि ಮೂಲತಃ ಕೊಪ್ಪಳಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳಂಗಡಿचे ಕಾಪುಲ. कापूचे एक स्पेशल आयटम आवाळ आंबाडा गशकी हांवें दोड खाय नाशिल्लें. मेगेल सुन्नेन एक 2-3 वेळा आमगेल घरकड मंजेश्वराक येतना ते एक स्पेशल आयटम घेवन येयले सर. तशें ताजे बग्गे तिणें सांगलें आवाळ आंबाड्याचे घशी. आवाळ आनी आंबाडो घालून एक घशी आमी फर्स्ट टायम आयकलेलें वने मेगेल तुमगेल दुव्यान आमगे ते हाडतना आमी ते खेळलेले. एक भारी एक विशेष दिसली म्हाका ताय. म्हणून आवाळ आनी आंबाड ओट्टू घालून दोन्ही आमचे आयटम ते दोन्ही ओट्टू घालून एक घशी म्हणटना भारी एक इंटरेस्टिंग दिसलें म्हाका. ते आवाळ आंबाड्या घशी कसले ताजे बग्गे आमी वने लागी निमगोया ते कशी कसले म्हणून सांगून वने ते आवाळ आंबाड्या घशी म्हणल्यार एक खंय तुकून आयले ते तुवें स्टार्ट केलें की तुमगेल घरकड करची की ते कसं म्हण ताजे बग्गे सांग. ते हांव स्टार्ट केलेलें न्ही. आमी वाडीक जेवचे फुडें आमकां ते आयकून वच नाशिल्लें. आमी हांव वाडीक जावन कापू येत तरीच प्रति वनभोजना वेळार आमकां हे स्पेशल रंदे खावचे मेळटा देवस्थानांत. ताजे फुडें हांव खंय खाय नाशिल्लें. तशें जावन म्हाका एक भारी लायक लागली. तशें हांवय करूं शिकली कडेन. आवाळ आनी आंबाड घालून तिखशे मिरचे जावन रंदे ते भारी रुची लागली म्हाका. पण आमी कारात आंबाड्या घश करताची पिक्कल आंब्या घश करताची ते पुरो एक आयटम ना जाल्यार कोड आनी आमश मिक्स अशी घालताची. दोन्ही आमश घालून एक रेअर कॉम्बिनेशन. आता कापूची देवस्थानांत वर्स वनभोजना करताची म्हणटा. ओके आता तेच आमकां करून दाखयत आजी आयच्या आमगेल्या एपिसोडाक करया. आज तेच करया. ओके आता आमी वसरे वचा तवळा ते दोन्हीचे कॉम्बिनेशन कशी करची म्हणून म्हाका आतां सांगून दी. फर्स्ट कसं करतात हे आता आवड आनी आंबाड लायक कोन सिजोका. ओके आता आमी शिजोवचे. आता आमी फर्स्ट कुकरार शिजोवचे वे कुकरार सिजोया आमी शिजत दवरत वे. ते कुकरान शिजोका न्हय. आता धाडाय न्ही मू आंबाडो धाडा का मुना वय वे सगळं जेवका. हा हे जेवचे ना चट्टी जेवचे ना. ओके ओके त्या सिजूनूच चिरमुटे नेता अशी सिजोवचे घालचे. थोडे काती एक 2 तरी मिरसांग घालका शिजयतनाची. ओके शिजयतनाची 2 तरी मिरसांग अशी कट करून घालया. थोडे थोडे गोड हळदी पिट्टी आणि मीठ घालून शिजोवचे. मीठ गोड हळदी पिट्टी तरी मिरसांग आणि तरण मिरसांग घालून कुकर आमी शिजोवचे. मीठ घालें आणि हे गोड घाल्या की गोड चड जेवपाक इथे म्हळ्यार आमची नव्हे ते दोन्ही वय खावचे ते बॅलन्स जावन वय बॅलन्स पुरा मीठ तिखशे आमशे पुरो घाललें हद जेवका. थोडे उदक घालचे न्हय. थोडे उदक घालून उदक मग घालून ते बुडची तशी घालून शिजोवचे घाल्या. समज एक 4 विजील येतात समज लायक शिजता ते. सिजताई आमी ते भाजूचेच थोडे आणि भाजून घालचे मासोल करू असं. ओके त्याचे काम करूया. ओके ताजे इन्ग्रेडियंट्स कसं म्हण पळय जायना वे. फर्स्ट हे घाटी मिरसांग जाय बॅडगी बॅडगी मिरसांग एक 15 तितले जावका. एक आत्ता आमी घाले तितले हणताक. मागीर एक 3 चमचे कोथंबरी, एक 2 चमचे चणे दाळी, अर्ध चमचे तिळू काळ तिळू, 1/4 चमचे मेथी आणि एक इतले सोय 1 कप सोय. एक 1/4 कप तितले सोय. ते आता पुरो भाजूका चंद करून ओटू घालून भाजूचे तेल घालून. ओके ओके आता म्हळ्यार कायली तापत येयला चिकेची एक 4 चमचे तेल घालका. नारळाचें चिके चड ते तेलारी भाजी लारी लायक जाता रंदे अशी घालची. नारळाचें चिके चिके तापो तेल तापलें आमी कांदो दवरलेलो पुरो तो घालया. आता
पुरा ಒಟ್ಟು ಗಲ್ಚೆ वय वय पुरा ಒಟ್ಟು घालचे विंगड विंगड घालू ना अत्ते आम्ही कुकर दवरला ते साधारण कितली सीटी काढता ताका एक 4 सीटी पण घ्याव का म्हळ्यार लायक सिद्धू का न्हू वय वय 4 सीटीन ते लायक सिद्धता ते वय हे बाजू नाही पुरा बाजून येईल पळय तांबडी जाली आता तक्काच्या सोय घालता सोय थोडे वेळ तांबू भाज्यो हळदी पिठेने कसले घालू ना तांबडी पिठी कांते घाला ओके आम्ही ते वय आंबट शिजयता घाल आता एक साधारण एक लाईट कलर याच्या सुरजाले ना वय वय तांबडी तांबडी जातच पळय सोयीन वय लायक भाज्योतच लायक पुरंबोळ येतं सांगा चण्या दाळी तो तीळ भाजिलेलो ते कोथंबरी पुराय सोये ಒಟ್ಟು भाजून येतं एक भारी लायक फ्लेवर येतं असं जलकी जायता ಇಲ್ಲ ना वय वय जायते आता बंद करूया गॅस बंद कर आता हे भाजील पुरा आयटम पळय निवली पळय आता आम्ही एक मिक्सी घालून एक मसाला करूया वय ओके आता वन्ने सो कापून वरडी करून घेऊन येले म्हणून तू वन्नेल कुळार खंयची गांवां आशिल्ले आमकां म्हाका वरडेक जाता आमी सुळ्यांत आशिल्लींची ओके सुळ्यांत थंय देखून आतां वरडेक काप वरडेक जावन येवन म्हाका आतां मोत मुरोत जालें वरडेक जावन सो रेडी झालो न्हू वन्ने वय वय आतां आमी आवड शिजील जाल्ले गी पूण पळय ओके ओके आतां पळय हे शिजला पळय लायक हांव हळदी पिठी घालून शिजयला हांवें त्या वेळी तुमकां सांगूक विसरली म्हाका जाल्यार हांव तू घालून शिजयला आतां पळय लायक शिजला अंबाडय आवळय ना पुरो आतां आता नी कमी आता वाटेल मासोला मसालो घालचो ओके ओके जाय मसालो घालला आता बरसून घेऊया हां बरसून घेवन एक कटकट काडचो लायक करून हे तुमगे थंय केन्नाय करता आशिल्ली की वने नित्या करता की तुमगेल घर कडेन नित्यांत म्हळ्यार आवळ आनी आंबट केन्ना मेळटा पळय सिजनान चडती जावन आमी करता ते म्हळ्यार आमगेल बामणाक आमगेल घरकड पुरो जनाक मस्त इश्ट आमगेल म्हळ्यार जॉयंट फॅमिली कापून तू बाबा पुरो जनाक हे म्हळ्यार भारी इश्ट त्यांनी खंय जेव्हा तरकारी अंगडी आवड आंबट पळय म्हणून जाल्यार घेवन येता आशिल्ली नाने हे करी म्हणून म्हणटा आशिल्ली आनी एक दीस न्हय केल्यार ते पायी खंय दवरता तांकां ते म्हळ्यार ते नाही आनी कितें नाही आमचे आनी गोड मिक्स आशिल्ले रांदले ते केल्लेले दिवस हेरसा बारे रुची ताका पायी खंय दवरी म्हणटाची तशें जावन ते आमी तावळी करताची ते दोनी मेळ्यार तावळी करताची वय आवळ आनी आंबट मेळ्यार वय जाली की रंदय वय लायक खतखत येतच पळय आनी थोडे खतखत येयल्यार मागीर बंद करचे कडेर एक पंड घालचे आमकां तर मीठ की गोड की कसं उणेस म्हण पळोवन आतां जाय जाल्यार घाली घाली येता कसं जेवका जाल्यार आतां पडोवपा आनी ऍड करूं येता खतखत येतच पळय जायत येयलें जाल्यार आमगेले देवस्थानांत करता नासतना आनी तांब्याच्या आयदनांत करतना वय ताका एक येवची रुची आनी ताचे कलर पुरो भारी लायक आसता वय आम्ही किती जाल्यार घरकडे थोडे थोडे करचे ना ते कटारांत आनी करता वय खंडित इता म्हळ्यार रुची विंगड आनी देवा नैवेद्य जाल्यार ते प्रसाद रुची विंगड त्या जाल्यार वय तू सांगेल खंयची रांदप जेवत्या ते बोरींत करतना प्लस ते देवा नैवेद्य जेतना रुची आमकी येना जाल्यार आमगेल म्हणटा आमकां वय लायक करवचे वय 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 हां पुरो जनाक इश्ट जाते हां हां आनी आमी पण घालया एक पण घाल्या पण घाल्या अक्का चढते त्या अंगावर का की चढते पण ना केन्ना पुरा रांदे घाला म्हणजे एक 3-4 चमचे तेल दवरचे आनी एक सासम उडदा दाळी आनी करबेव सुकी मिरसांग घालूस की पण ना 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 सुकी मिरसांग घालू ना हिंगू कसले घालून ना त्या प्रकारे एक ಕೆಲವು ಜನ उडदा दाळी बदला नेलकड्ल घालताची पण्णाक ते आमकां इश्ट आसला रे नेलकड्ल इश्ट आशिल्ली नेलकड्ल घालताची उडदा दाळी सासम आनी करबेव तितले
हे आता कलर लायकायला वय वय यात मस्त दिवस जाऊन काय होते मी मस्त दिवस म्हणारी पुरा भाजीतात ना आम्ही सोयी वय मिरसांग पुरा भाजीलेली निमित्त अशी दवरल्यारी एक 3-4 दिवस खाऊ येतं अशी चिहून करून खाऊ येतं नावे फ्रीज दवरल्यारी वारगटल्यान गेल्यारी खाताची हां हां त्यामुळे आमशे मिरशे वळशे असं दिकून वरतं सुमार दिवस वरता सोयी सम भाजीतात ना वय वय तशें जावन कांय जाय ना रांदे लायक वरता एक आवड आवड आणि येता दीस गेले तशी वय. लायक रुच येता एक आवड आणि आंबाड्याचे एक कॉम्बिनेशन पडेल ना तुम्ही पुराजनाने म्हाका दिसता बहुशा हे कार्तिक महिन्याचे एंड आवाडा सीझन स्टार्टिंग आणि आंबाडा सीझन एंड जेवची टाइम कार्तिक मार्गशीर मळकुडले आवाडा सीझन सुरू जाले आणि आंबाडा सीझन एंड जेवचे सो त्या दोन्हीचे कॉम्बिनेशन बहुशा मालगड्यान कोर नसतले म्हणून दिसतं म्हाका आणि नाही आवड म्हणारी आवड आणि एक ते शियां दीस येवची ना वय आवड म्हळ्यार भारी चांग हेल्था, भारी चांग, वय, आणि वय. शियां दिसा येवचे ते परस पळय पाया गांठी दुखी वय कसं ते रिंगण पुरा पडलं तसं पोरंबोळेच म्हणवले म्हाका आतां टेस्ट कोरया म्हण दिसता तसं भारी पोरंबोळेच तसं म्हाका इश्ट आमगेला वनी ना कापूस सुकून घेवन आयल्यार मोस्टली तातूंत अर्द खावचे हावेची म्हाका ते भारी लायकायला वय वय ते आवाळो ते शिजून कशें म्हळ्यार एक ते गोड मीठ मिरसांग पुराय तांडून घेवन गुलाब जामून शिजत तांदूळ आवाळो हे म्हळ्यार शियां दिसान तूं आवड खावका म्हणटा ना वय वय आमगेले गांवचे आवड म्हळ्यार तेशी कशें जाला म्हणून खावन पळय साधारण एक मुक्काल घंटा वयर दुखून हे मसाला पुरंबोळ फडना पुरंबोळ पुरा हुंगून म्हाका टॅम्प्ट जाता आशिल्लें हे कशें जाला एक खावका म्हूण सांगून हांव मळटा वळी आमगेल्या वनीन हाडल्यार कापूस सुकून अर्द हांवें सरोत ते तितलें लायक जाता आतां हांव म्हणलें पळय आंतुले आवाळो गुलाब जामून शी जाता म्हण पळयाची ते एटा गुलाब जामून शी दिसता आसता ते तोंडाक घालून खावकात म्हाका तुमगेल्या येद्रा खावचे एक्चुली अळशीक करता असं आता हांव मसालो टेस्ट करून सांगता कशें जाता म्हणून सुपर तो मसाला पुरंबोळू आणि ते मीठ मिरसांग गोड ते करेक्ट जाला ब्लेंड जावन भारी लायक जाला पण तुवें टेस्ट करून पळय कशें जाला म्हणून तुमगेले घरकड केला वेरी जाला हांवें म्हणून पळय बद्दलचे आज गेलेला आणि काही लायक जाला सुपर जाला म्हणजे आता आम्ही दोग जणांनी टेस्ट कोणी भारी लायक जाला म्हणे ॲक्च्युली हाजी बदलची टेस्ट पळोवन सांगता नायक मम्मा नाही त्यामुळे नायक मम्माला फेवरेट आणि नायक मम्माला गावचे स्वतः नायक मम्मान ते सांगता कशें म्हणून नायक मम्मा तुम्ही हे खावन पळोवन सांगायची कशें जाला म्हणून सांगून येच ಸೂಪರ್ ಜನ ತಿಕ್ಸಾಣಿ ಮಿಡ್ಸಾಣಿ ಭಾರಿ ಚಾಂಗಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳಂಬಡು ಮುಖೇಶ್ ಮೇಡಮ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಾವು ಕಾರ್ತಿಪನ ಜವಣ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದ ವಚ್ಚೆ ಜಾನತನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಮಗೆ ಮುಕುಡ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದಿ ते दुसरं आवळंबडे कशी करायची करीत अशी देवस्थान त्यामुळे तांकां वनभोजन वच्चा मुकुट द्वादशीचे आमगेले जेवण देखून नायक मम्मा तांचे तांगेल पूजा कापून भितर ते दुसरं मुकुट द्वादशी तांगेले जेवण कांदे आम्ही करायची तातूंत एक करड्यान तूं म्हाका येता वनभोजना दिवसू ते कापूच व्यंकटरमणाक निवेद्य करचे तसले एक विशेष रंदई आवळ आणि आंबाड घालून घशी कशी करची म्हणून तुम्ही पुराजनाने पळयल्या आता आवळय आंबाडय दोन्ही मेळटा तुम पुराजन हाणू कोरून पळोवन तुमगेल व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालायची सगळ्यांकय धन्यवाद.